घेता पोलीस म्हणून अशें हें जालां सो तुमचो कितें कमेंट आहे हेजेर? हांव परत एकदा सांगता, हांवें टायम एंड अगेन परत सांगलां, म्हाज्या नांवाच्या सकयल किंवा कोणूय जर नांव सांगून पयशे कसलेंय काम करता आसत जाल्यार डायरेक्टली कोणी जो पर्टिक्युलरली तेणी कंप्लेन दिवची जाल्यार डायरेक्टली सीएम ऑफिसाक कॉल करून सांगचें की अमको मनीस आहा म्हणून. आतां पर्यंत 30 जाणांक तरी भितर उडयल्ले आहा. ह्या वेगवेगळ्या गोश्टी खातीर सीएमाचें नांव म्हणजे म्हाज्या ऑफिसाचें नांव किंवा म्हजें नांव ह्यान फुडें त्या खातीर इन जनरल पब्लिकाक हांव अनावन्स करता. अशा पद्दतीन सीएम ऑफिसाचें किंवा पर्टिक्युलरली म्हजें नांव खंयच्याच बाबतींत कोणूय कसल्याय बाबतींत जर वापरता आसत तांच्यांनी डायरेक्ट सीएम ऑफिसाक कॉल करचो, सीएम ऑफिसाक मेल धाडची जाल्यार पर्सनली म्हाज्या स्टाफा कडल्यान म्हाज्या पर्यंत मेसेज पावची. असली हाज्या फुडें केन्नाच हांव खपोवन घेवचो ना. ताका डायरेक्टली आनी कोण जर मिसयूज करता आसत, हांव परत सांगता, फाटले फावटी एकट्यान एका डान्सिंग बारान वचूंक म्हजें नांव यूज केल्लें, ताका अरेस्ट करून वयल्यान तेजेर कंप्लेन केल्ली आसा. म्हाका जेन्ना जेन्ना कळ्ळां, आतां पर्यंत 2-3 पुलीस स्टेशनाचेर अशे कोण तरी जॉबा खातीर पयशे घेता आनी कितें तेंच्योरय कंप्लेनी जाल्ल्या ते अशा पद्दतीन इतकेंच न्ही, खंयच्याय सरकाराच्या खंयच्याय बाबतींत जर अशें नांव यूज केलें वता आसत जाल्यार डायरेक्टली सीएम ऑफिसा कडेन कंप्लेन तर ह्या पर्टिक्युलर इन्सिडंटाचेर कितें इन्क्वायरी बीन जातली? म्हाजे कडेन पर्यंत आतां हांवें तुज्याच कडल्यान आयकता, बट पर्टिक्युलरली जर म्हाजे कडेन एखादी जर केस सारकी पावली आसत जाल्यार तेजी डिटेलान इन्क्वायरी जातली.